भावा भयणीनो, मनशा जिविताक संतोष गरजेचो. आमच्या जिवितांत आमी सबार फावटी दुखांत आसता, कदींत आसता, बेजारांत आसता. हर एकल्याक आमकां संतोष जाय. ह्या दिसांनी आयिल्ल्या पिडे वरवीं, आमच्या कुटुंबांत आयिल्ल्या कश्टां वरवीं, वैयक्तीक जिवितांत आमी फट करच्या समस्यांनी आमकां जायते फावटी दूख मेळ्ळां, कंत मेळ्ळ्या, बेजारां मेळ्ळ्या, निराशा मेळ्ळ्या, सलवणी मेळ्ळ्या. बाबा भयणीनो, आज एकत्र असो संतोष आमकां आमी सोम्या लागीं आयल्या. सबार तेंमतावन आमकां आराधना घेवंक जावं नातलें. सबार तेंमतावन आमकां मिसाक घेवंक जावं नातलें. सबार तेंप आमकां देया ही गरजेक येवचें भाग नातलें. आज आमकां परत हो एक अवकाश देवान दिला. आमी परत ह्या देव तेंपला पेटी येवच्याक. बाबा भयणीनो, देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी देवाक अर्गां दिवया. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. त्या सोम्याक आमचे मदें आपोवया. जेजू उंड्या रुपार आतां आमचे थंय आजार जातलो. उंड्या रुपार आमचे लागीं उलयतलो. उंड्या रुपार जेजू आमच्या सुख दुखांत वांटेली जातलो. उंड्या रुपार जेजू आमचे कश्ट आपणाचेर घेतलो. आमकां तो आयकतलो. ह्या सोम्याक आमी सकड ह्या पवित्र उंड्या रुपार स्वागत करया. दिंबेर पडया. नमो जेजू क्रिस्ता, नमो सोडवंदारा, नमो जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपांतली पोनासच्या, नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. उंड्या रूपांतली पोनासच्या, नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सर्गेचो देव तूं आमकां मेळोंक गावला. सर्गेचो देव तूं आमकां मेळोंक गावला. पोटली पोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. उंड्या वायनाऱ्यो तूं आमचें खाण जाता. उंड्या रूपांत तूं आमचें खाण जाता. आमच्या मोगान भरून आमकां संकल्पिता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता.
Samo namo Jesu Krista Umbia rupali monasya Namo namo survandara Sakramentatam karakja वही सोमिया सर्गींचे जीवित तुझे तरी सोमिया मनशामध्ये जीवच्या खातीर एका उंड्यार पारचेसो कितल्या खलतेपणान तो आमचे संगता हजर आसाय सोम्या म्हज्या आनी म्हज्या तसल्या अस्कत मनशां खातीर तुजें देवपण तुवें न्ही पळयलाय आनी अस्कत उंड्या रूप तुवें घेतलें सोम्या कित्या खातीर जेजू तूं म्हजो मोग करताय सोम्या ह्या संवसारी म्हजें जिवीत तूं जाणाय ह्या संवसारान जेजू हांव जियेत थंय दूख कश्ट खंत बेजाराय निराशा सलवणी विविध तरेची आडकडी वाऱ्या वादळां हें सगळें म्हजे भोंवतणी आसा सोम्या आनी हाचे मदें हांव जियेतां बरें करून पेसारता पूण पडता सोम्या संतोशान जीव वधारता दूख म्हज्या जिवितांत दुखां पुसून प्रयत्न करता परत्यान ती वाळटात पेल्याक कुमो करून प्रयत्न करता स्वार्थांत संपडून पडटा सोम्या असलें म्हजें अस्कत जिवीत आनी असल्या अस्कत जिवितांत जेजू म्हाका तुजो आदार जाय हांव जाणा सोम्या ह्या खातीर तूं म्हजे खातीर आयलाय त्या उंड्या रुपार जेजू आसाय तूं खुर्सार 2000 वर्सां आदीं तुका तुवें परतें भेटून दिलें बरी जेजू आज परत ह्या उंड्या रुपार जेजू तुवें तुकाच म्हाका भेटून दिलाय हांव जेजू तुज्या पांयाक पडटां तुका अर्घ दिता तुका आराधन करता जेजू तुका नमस्कार करता म्हजें जिवीत तुका समर्पिता सर्गेचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय सर्गीचो देव तो आमकां मेळोंक आयलाय देवपूण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय देवपूण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वयनार येवन तूं आमचें खाण जाता उंड्या वयनार तूं आमचें खाण जाता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो परिपूर्णाशा नमो नमो सर्वोन्नतारा सक्रामेंतां काराक्षा नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या परिपूर्णाशा नमो नमो सर्वोन्नतारा सक्रामेंतां काराक्षा सोम्या आमचें हें जिवीत दुखान भरलेलें खोडसाणेन भरलेलें कश्टान भरलेलें सोम्या आज तुका समर्पिता हांव जेजू आज फाटल्या सगळ्या आमच्या जिवितांत विशेष रितीने जेजू फाटल्या ह्या लॉकडावनाच्या वेळार ह्या कोरोनाच्या पिडे वेळार आमी भोगलेली कोडसाण तुजे मुखार हाडटा हांव सोम्या कितलेशे आमच्या मनशा मोगाच्या मनशांक आमी ओगडायलें कितलेशे आदनाच्या कश्टान जेजू आज आमी भाग घेवंक आमकां जालें ना
कितलेशे जाणा आमी जेजू हात पांय म्हळ्यार बांदून गेले बंदड्यांत आसले हांव जेजू आमच्या जिवितांत आमचे वैयक्तीक स्वातंत्र्य राहिलें म्हणटे बरी आमी जियेतले हांव सोम्या आज आमच्या मतीक संतोश जाय सोम्या करगोवन गेले हांव आमी बंदड्यांत आसले हांव सांपडून पडुल्ले हांव जेजू आकांत आनीक आसा एका रितीन आमी आनीक बंदड्यांत आसा हांव सोम्या आमकां जाय तें करूंक जायना आपाय आमच्या घरा बागलार आसा पिडा खंयच्या वेळार येत कितें जायत म्हणलो आकांत आनी एका वटेन आर्थीक समस्ये कश्ट विघ्नां अनवरण जेजो आमचे भोंवतणी आसात सोम्या हे सगळें घेवन आमी तुका समर्पिता आज आमी सोम्या जेजूचे सांगतपण शेता आज आमी तुजे आशिर्वाद शेता आज आमकां तुजे तो संतोष शेता आज आमकां तुजे तो समाधान शेता जेजो आमचेर सोम्या तो आशिर्वाद घाल आमी तुका समर्पिता जिणेचे सुख दुख तुका सांगो कायल्या सुख दुख तुका सांगो कायल्या तुझे तन बुजवून आशेन अंगारावल्या तुझे तन बसोन आशीव अंगारावल्या ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळूंक तो ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू ख्रिस्ता सकड आमी म्हणया पुण्यार पाणी पोनाच्या नमो नमो सोडवणारा सक्रामेंतांतराच्या जेजू 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 येसुवे येशुवे येसुवे येशुवे येसुवे येशुवे येसुवे येशुवे Jesus 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 Hallelujah 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 Studivantan Sodra Radha Yeswe, we now praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord, we come to your feet, Lord. You are our Lord and Master. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू जेजू आमच्या सुनवंदर आम्ही तुका मान करता आराधन करता स्तुती करता होगला देता जेजू आम्ही तुझ्या पायां पडता हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 इकडे बरं मी बोलश्या भाऊ बहिणीनो आज आमकां संतोष सोगता वेगी खंडीत जावन सबार तेमतोन आमकां एक बंदड भोगतली आराधनाक वचोचे सोम्या मुखार आमी आमचे कश्ट सांगचे सोम्या कडेन उलयचे सोम्या कडेन आमचें जिवीत वांटून घेवचें पूण आमकां जावंक ना आज आमकां सोम्यान एक अवकाश दिला आज परत ह्या इगर्जेक आमी आयला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah.
बाबा बीन जेजूच्या सांगातपणांत आमकां संतोष भोगता. जेजू बीन आमकां दूख जेजूचे शिस पळया. जेजू तांचे मदें नातुरलो, ताका दुखांत आसले, कधी बेजारांत आसले, निराशेंत आशिल्ले. हे मावसाच्या वाटेर ते दोग शिस जेजू तांचे मदें ना म्हूण कधी नासले, बेजारेन आसले. आनी सोलोन येताना ती बेजाराय उलयताले, बेजाराय सांगताले. आनी ह्या वेळार जेजू तांचे मदें येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजू तांचे मदें येवन जेजू तांचे कडेन उलयतना तांच्या काळीज कितेंगी भितर जळले बरी जाता. कितें तें तें भितरलें जळले बरी जावचें. संतोश, देवाचे उतरसो प्रभाव, देवाच्या सांगातपणाचो संतोश तांचे ती वाळोवन येता, उमाळोवन येता. आनी ह्या वेळार ते संतोशान भरतात. पळय जेजूचे सांगात म्हण कितलो संतोष दिता. शिस एक दीस माश्टी धरून भायर सरले. सगळी रात माश्टी धरली, कांय मेळोंक ना. दाळां कलीत, दोणी कलीस. पूण सकाळीं जेजू आयलो उजवडतना. जेजू आयलो, जेजू म्हणून कळोंक ना तांकां. फलाणे जाग्यार माश्टी मेळटा, झाड उडया म्हणून लागलो. तांणी झाड उडयलें, माश्टी रास रास सांपडली. जेजू म्हूण तांकां कळ्ळें. संतोश भोगलो. सगळ्या रातीची निराशा एकाच घडयेन पयस जाली. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत ती भोवशा फाटल्या दिसांनी आमकां भोगतालें पुरो जेजू आमच्या जिवितांत नातले बरी भोगता. ताजें सांगात पण नातले बरी भोगता. मिसाक वचोना, कुमगार काण घेवंक ना, सकाळमेंताच्या आराधना वचोना, एकतर भोगता, उणेपण भोगता, बेजाराय भोगता, एकसरपण भोगता. म्हाकाय भोगतलें, तुमकांय भोगतलें. हांव हांगासर इगर्जेंत आसलो जाल्यार ह्या सकाळमेंतान लगीन हांगा लागीं आसलो जाल्यार ते एकसरपण भोगतालें. सम्या आज जेजू आमच्या संगत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. येसू इರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಆನಂದ. जेजू असले कडेन संतोष, संतोष. तो जेजू आमच्या मध्ये आसा. तसो संतोष आज आमच्या मध्ये आसा. आमी सगळे गावया तें गीत. येसू इರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. देवाची तर बाबा बेनीनो आमकां सांगता. मातेवा सुवांजेल अध्याय 6 वाक्य 25. जेजू सांगता ती उतरां. तुमच्या जिवाक कितें खावचें, कितें जेवचें, कुडी कितें न्हेसचें, पांगुरचें म्हूण लेका व्हरता हुस्को तुमकां नाका. पळया, अंतरळाची सुकणीं ती वोंबिनांत, लुविनांत, तुप्यांनी पुंजायनांत, तरी पूण तुमचो सर्गेचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय गे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक घडी बोर आमी उतरां म्हणया. जेजू
आम्ही म्हणले बरी म्हणा जेजो जेजू तुवें सांगलाय तुवें सांगलाय तुमच्या जिवाक तुमच्या जिवाक कितें खावचें कितें खावचें जेवचें जेवचें आनी कुडीक आनी कुडीक कितें न्हेसचें कितें नसचें आंगुरचें आमोरचें म्हणल्याका व्हरतो हुस्को लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका तुमकां नाका पळया पळया अंतरळाची सुकणी अंतराळाची ती ओंपिनांत पिनांत लुविनांत लुविनांत वतुप्यांनी पुंजायनांत मदनांनी पुंजाय तरी पूण तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तुमचो सर्गीचो तांकां पोसता तांकां पोसता पूण तुमी पूण तुमी तांचे प्रास तांचे त्रास कितल्याकी कितल्या की उत्तीम न्ही नेगी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 शम्यांची सो आज आमी वर्त्या संतोसान आसा जेजो आमच्या जिवाक कितें खावचें कितें न्हेसचें कितें पांगुरचें म्हणलो ताका उत्तो हुस्को नाका म्हण तुवें सांगलाय सोम्या तुवें आमची जतन घेतलाय फाटल्या दिसांनी आमकां पोसलाय खावंक दिलाय जेवंक दिलाय न्हेसोवंक दिलाय त्या कोरोनाच्या पिडेच्या कश्टा वेळार आमच्या कुटुंबाक दिसपडतो ग्रास दिलाय जेजो हर एक दिनाय फाल्यांची खंत आमकां दुशीनाशें पळयलाय तूं पूण दायजे म्हणली कंत आमचे तन कान उडयले हर एक दीस हांव तुमचे सांगता आसा भियेनाकात तुमी केवळ देवाच्या राजा विशयान चिंता जेवचे विशयान चिंती नाकात खावचे विशयान चिंती नाकात हांव तुमचो देव हांव तुमचो स्वामी हांव तुमकां पळयता हांव तुमचो पोस करता हांव तुमची जतन घेता तुमच्या कश्टान हांव तुमकां पावता वय जेजू असलो एक अपुर्बाचो अनुभव तुवें दिला जेजू ह्या पासून आमी संतोशान गायता आनी हो संतोश आमच्या काळजांतलो जेजू तुजी ती उगडाप करता ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ कीर्तनगार भावा बहिणीनो सांगता सालिसांनी एकवे कीर्तन वाक्य एक तावन तीन देवाचें उतर आमकां सांगता सक्कड हांवें सगळे बरें म्हणल्या दुबळ्या धाकट्यांक गरजेक पावता तो मनीस परसभागी ताच्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पोर ताका निवारता सर्वेस्पोर ताका राखता आनी सांबाळता संवसारांत ताका सुख संतोष दिता तो पिडेन पडून अंतुळणार आसतना सर्वेस्पोर ताका आधार दिता ताच्या पिडेंतलो ताका काडून तो ताका भलायकी दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सम्यान जेजू आमकां तुवें ह्या फाटल्या दिसांनी भलायकी दिल्याय आमकां तुवें कश्टांतले निवारलाय आमकां तुवें सांबाळलाय आमकां तुवें संतोष दिलाय आकांतांत पडून सोडूनाय सम्यान जेजू आमचे संगत तूं आसलोय हर एक रितीन आमकां सांबाळून व्हेलाय ह्या खातीर जेजू तुका आमी होगळाक दिता हर्षिता ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲೆ
मातेवच्या वंजनांत जेजू सांगता येया कष्ट तेलेनोनी वजान वयतलेनो इन सूत्रां परत आमी सांगात आमी हांवें म्हणले बरी माते वसो वंजेल 11 अध्याय 20 आनी 8वें वाक्य तवनो येया न्या कष्ट तेलेनो कष्ट तेलेनो आनी वजान वयतलेनो वजन वयतलें आनी हांव तुमकां आनी हांव तुमकां विशेव दितलो विशेव दितलो आनी म्हजें जूं म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया तुमच्या खांद्यार घे आनी म्हजें लागचें शिका आनी म्हजें लागचें कित्याक कित्याक हांव भोळ्या हांव भोळ्या आनी कालत्या काळजसो कालत्या काळजाचो आनी तुमकां आनी तुमकां समाधान मेळटलें समाधान मेळटलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सोन्या जेजू आमचे कश्ट घेवन तुज्या लागीं येवंक आमचे कश्ट कितलेय जावं ते जेजू कितले कश्ट जाले रे तुज्या लागीं येवन ते समाधान जोडूंक ते हाळू करूंक जेजू ह्या उंड्यार पार तूं आसाय जेजू फाटल्या हरी एका दिसांनी जेजू म्हाका कश्टांत न्ही व्हरलें म्हजे ओजी हाळू केलें म्हजे खंत बेजारे पयस केलें म्हाका समाधान दिलें जेजू ह्या पासत तुका अर्गां आनी होगलाप दिता सोम्यान जेजू ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ इकडे पुरा आमी उबे रावया देवाची उतर आमी आयकुया आतां जेजू आमचे लागीं उलयता लोक कश्टा वेळार जेजू दर्शन केलो तांचे कश्ट काण घेवन तांची कण बेजारे काण घेवन पीड आशिडा काण घेवन तांचे मोतीचे सक्कड वळवळे काण घेवन जेजू दर्शन केलें जेजू एका दोंगरार बसलो आनी तांचे लागीं उलयलो आस भाव भयणी जेजू म्हणजे तुजे कडेन उलयता हे जेजू न्हू मस्त जाणाक आपडलें ते बरें जालें तांची पिडा गूण जाली तांचे कश्ट परिहार जाले मोतीची बेजारे हाळू जाली जेजू दर्शन केल्ल्या वेळार जेजूचे हर एक उतार तांकां धैर्य दिताले गूण करतले बुसावण दितले आपडतले तांची ती सकत वाडटली आनी तसो जेजू आमचे लागीं उलयता आमची काळजां तयार करया सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे असो माते हो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तुका येसुनिया लोकां सुजूम पळोवन जेजू एका दोंगरार चडलो थंय तो बसून आसता ताचे शिश्य ताचे चर्चे येयले तवळ तांचे लागीं उलोवन ते हे परी शिकोवंक लागलो आपूण दुर्बळी म्हणटाना आसा ती कितली बगी सर्गींचे रास तांचे रुदान करता ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो सदी बोळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज देवाची कुशी करून बुकेतात आनी तान येतात ती कितली बागी ती नदोशी जातली दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो समाधान उरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले नित्य बसून दूख दिनी भोगतात ती कितली बागी सर्गींचे रास तांचे म्हज्या पासून तुमकां हक मानसो सांगू दोगदुनी भोगूंक सर तरेची घडपां कर तुमचेर आड उलयता तें आयकूंक मेळा जाल्यार तुमी कितली बागी संतोषांनी उल्हास पावा कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा
तुमच्या आधी असलेल्या प्रवादिक गीतांनी तसे सुद्धा दिल्यात. देवाचे उतर ये. वाकणे तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर बुश्या बाबा बेनिनो एक लहान सोनी आम्ही करूया. बाबा बहिणीनो, देवाचे उतर आम्ही ऐकले मग तेव्हाच्या वांजेलांतले आम्ही पळयता जेजू लोकांक शिकयतालो आनी लोकांक शिकोवन आसतना लोक ताच्या फाटल्यान हारी हारीन येतालो. एक न्हय, दोग न्हय, हजारो लोक. दर्या दिगणी गेल्या थंय जागो भरतालो. गुड्या दोंगराक गेल्या थंय लोक जेजूच्या फाटल्यान येतालो. कित्या खातीर बाबा भयणीनो? कित्याक वो लोक ह्या नमुनेन जेजूच्या फाटल्यान येतालो? आनी एक कडेन आमकां पवित्र पुस्तक सांगता, थान बूक लेखीन आसतना लोक जेजूच्या फाटल्यान येतालो. वेळ जाल्लो, रात जावन येयल्ली, साकळी येयले, मागीर फाटीं वचूंक आयकना, जेजूच्या फाटल्यान येतात. शिसांनी म्हळें तांकां धाडया. जेजू म्हणालो तांकां खावंक दिया. उड्या माश्ट जेवण जाप केलें जेजून, तरी पूण जेजूच्या फाटल्यान येतालो. कित्या खातीर? बाबा भयणीनो, हर एकलो मनीस समाधानाचो येता. आमकांय तशेंच आमी मस्त जाणां थोडी बोटी बेकारना गट्टे वेता, बाळोक जेजूचे पुनश येता, आत्तूर येता, थोडी बिडी वेलांकणी वेता, थोडी बिडी कापुजीनाचे रेतीर थंय वेता. आमकां मस्त कडेन खंय मागणें मेळटा थंय आमी वेता. शंबर जाणां हें आराधन पळयतात, युट्यूबार पळयता, टीव्हीर पळयतात, मस्त जाणां फोन करतात. आनी ह्या दिसांनी जेरिको प्रेयर एका ब्रदर प्रकाश म्हूण चलयता, जायते जाणां ते मागणें पळयतात. सांगप जालें, अरे एक पळयता, खंयचे आयले लोक थंय धांवता. कित्या खातीर? बाबा भयणीनो, मनशाक जाय समाधान. कित्याक आज सवय तुवें जिवनचो संवसार आमी जाणा, आमी कितलें सुदस्पिरीत रावूंक प्रयत्न केले रे, आमकां जायना. ही राराय घरची करांदाय, जिणेची करांदाय, घरांतले समस्ये, शेजाऱ्यांचे समस्ये, आमचे बंधूंचे समस्ये, जिवीत आज झूज. ही कोरोना पिडेन मनशान परतें झुजाचें पडलां. हे पिडेचे मे काम ना, पयशे नात, रीण, सैरीक, भुरग्यांचे समस्ये, धाकट्या भुरग्यांचे समस्ये, प्राय केल्ल्या भुरग्यांचे टेन्शनां. एक न्ही, दोन न्ही, वयल्या वयर टेन्शनां. आवय बापूयक टेन्शन, प्रायवंतांकी टेन्शन, सगळ्यांकी टेन्शन. जिवीत असं मनशाक कश्टांचें जालां. आनी त्या देखून आमकां जाय समाधान. आमी समाधान सोदून धांवता, मागण्याक धांवता, आराधनाक धांवता, रेतीरेक वेता. आमकां दैत्यपटी देवाक थंय मात्र समाधान मेळटा. भाऊ भयणीनो, आमी ह्याच्या वांजेला ती तेंचं पळयलें. कित्या खातीर लोक त्या जेजू फाटल्यान जास्त कारणा खातीर. कितलेशा लोकांक जेजू थंय येतल्याक समाधान नातिल्लें. कितले जाण पिडे आसतले. आज आमी जाणा आस्पत्री इतल्यो सडल्यात, दोतोर इतले सडल्यात, स्पेशलिस्ट इतले सडल्यात. आज ट्रिटमेंट दितले जायते आसात, पूण त्या काळार तें कांय नातिल्लें. पिड्याक वकात नातिल्लें, दाय जाल्ले दाखतेर नातिल्ले. असल्या वेळार वो लोक जेजू फाटल्यान धांवतलो. कित्याक जेजू तावन बरेपण ते जोडटाले, जेजूक सोदून वेताले. बाबा भयणीनो, आज आमकां देवाचें उतर कितें आमकां संतोश खंयसर मेळटा म्हणल्यार आमकां सांगता. केवळ गेल्या जालें ना, जेजू फाटल्यान जावंक हजारो लोक येतालो, पूण हजार जाणांनी संतोश जोडूंक ना. थोड्यांनी मात जोडलो. मस्त पेडे आसताले, पूण कोण भावार्थ नातलो ते बरें जावंक नात. कोणा कडेन खंयसर देवाचेर पतीनी नातली तांचें बरेंपण जालें ना आमी तें पळयता. फरिजे आनी शास्त्री ते कलते जाले नात, देवाक स्विकार करूंक ना, स्वामीचें उतर स्विकार, तांचें तें कांय बरेंपण जावंक ना.
पूण कोण पातयेली रक्तस्रावण भरली स्त्री, ती कश्टांची स्त्री 12 वर्सां कश्ट जाली, पातयेनी आसली, जेजूक आपणें गूण जाली. कोडकाराक जिणी बरो कश्टलो आनी त्या कश्टांच्या वेळार जेजू विशयान आयकलें आनी आयकल्लें मात्र आनी तो जेजू कडेन म्हणालो, सोम्या तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करून दिला. पातयेलो बरो जालो. जेजूक पळोवन समेतना कुर्डो जाल्यार जेजू विशयान केवळ आयकून जेजू गूण करता म्हणलें पातयेन जेजू दाविदाच्या पुता म्हणलें बोब मारले बरो जालो. भाव भयणीनो, बाबार्थ तो पळया असले मनशां बरीं जालीं. तांकां संतोश मेळ्ळो, तांकां संतोश मेळ्ळो, तांकां समाधान मेळ्ळें जेजू थंय. आनी त्या खातीर जेजूच्या फाटल्यान ते वेताले. भाव भयणीनो, आज मुस्तुदाना समाधान ना. कित्या खातीर समाधान ना? आज मनशां सुकवटेर येतात. आज आमी मुस्तुदाना पळयलां, आयच्या संवसारांत मनीस समाधान सोदून देवा लागीं वचना. आज मुस्तुदानाक पयशे म्हळ्यार समाधान. थोड्यांक आसा पयशांची 8 दिसा 10 फावटी काडली मेजली त्या जाल्यार मात न्हीद पडटा. म्हाका न्हिदी पडना. 10 फावटी आपडी जेते आनी मेजीचे निर्राण दोन जा त्या जाल्यार तिका समाधान न्हीद पडटा रातीक. आनी थोड्यांक बाबा भयणीनो भुशा इल्लेशे तांचे एक पयशाचे जाग्याचे रेकॉर्ड्स पळयताले. आनिल्ले केल्लो आनिल्ले जागो जागो समाधान म्हणजे एक आसा म्हणून. आनी थोड्यांक आस्तपती म्हणजे भांगार आनी कितें पयशे ओडलें घरांत आसतना समाधान, तें तांतो समाधान. आनी थोड्यांक सांदले म्हणटाना दिसभर थोड्यांक एक कोर्ट बोत आसता जाली ती बोतल खाली ती बोत पळयल्या बरो समाधान संतोश. थोड्यांक आपणाक पळयला संतोश. हांव व्हडलो, हांव हुशार, हांव बुद्दवंत अशें सुवाबाडाय. बाबा भयणीनो, पूण हो संतोश उरता गे. देवाचें उतर आमकां सांगता न्हय मात्र जिवितांत दाखले आमकां 1 न्हय 2 न्हय हजारो दाखले दाखयतात. मनशाक संतोशांत मेळना. तात्कालीक पयशे आसले तेचें एक घडी मात्र मागीर तेचें टेन्शन कोणाक नाका. आस्तपदी करून दवरतात आवय बापूय, पूण त्या आस्ती खातीर भुरगीं झगडटना, भाव भयणी झगडटना, कोर्टी केजीक वताना लढाय जात आसतना इतलें तांकां समाधान ना. खंयसर व्हडले व्हडले ग्रेस्त मनीस तांकां थ्रेट कॉल्स येतात आनी अंडरवर्ल्ड कॉल्स येतात. समाधान ना पयशे आसूनी. कोणाक समाधान आसा? देवाचें उतर आज आमकां सांगता देखून खरें समाधान आसा जेजू थंय. माते हो सुवांजेला आज आमकां स्पश्ट रितीन सांगता बाबा भयणीनो, खरें समाधान आमकां आमचे थंयच आसा. आमी भायर सोदून वचचें म्हणना. टीव्हीर एक एडवर्टायजमेंट पळयता हांव थोडे फावटी. एकलो मनीस अशें करता वळखलो, बहू मेरे चश्मा कहाँ है? वाह पापा चश्मा इधर है ना. वळखलांक येता आनी वळखलो सोदता मागीर ताका उडास ना. भाव भयणीनो, आमी मस्त फावटी संतोश आमचे भितर आसा, पूण आमी हो समाधान आनी संतोश हांगासर सोडून आमी सोदूंक येता थंय हांगा खंय खंय धांवता, कोणा कडेन धरता, थोडे फावटी पितिसवणाची वाट धरता. पूण खरो संतोश जेजू सांगता आमचे कितें तो संतोश. आपूण दुर्बोडी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी सर्गीचें रास्तांचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी दुर्बोळी, आमी देवा मुखार कांय न्हय. खंयच्या घडये मनीस चिंता हो संवसार हांवें जिंचो, हांवें कांय हाडूंक ना, सक्कट देवान दिल्लें आनी देवान म्हाका दिलां. म्हजें म्हणलें कांय ना. काळजान हांव दुर्बळ म्हूण चिंता. ह्या संवसारान देवाचेर अंदून जियेता. तसल्या मनशाक फाल्यांची खंत ना, फाल्यांचें टेन्शन ना. उडोवला हांवें आयक सांगलें बरें देवाचें उतर. फाल्यांचें पर चिंतून खावचें कितें जेवचें कितें ना तें टेन्शन करिनाकात. कित्याक सर्गेचो बाप तुमकां बसता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. रुदान करतात ती कितली बागी तांकां देव तुका बुजयतलो. रुदान करतात, बेल्याचे कश्ट पळोवन हेरांचे कश्ट पळोवन रुदान करता तो. आनी एकल्याच्या दुकांत वांटेली जाता तो. कोणाक मनशाक आनी एकल्याच्या दुकांत वांटेली जाल्यार ताका संतोश ना.
आपणा खातीर जियेतल्या मनशाक संतोष ना आनी एकल्याच्या सुखा दुखान वांटेली जाल्ल्या मनशाक थंयसर देव देव ताजे थंय आसा आनी देव ताका ताच्या कश्टांनी पळोवता. सादी बोळी कितली बाकी कोण मनीस ती सादी बोळी आपूण देवाची आमी कांयच न्ही ह्या संवसारांत. जोब पत्र्यारकान सांगले बरी देवान दिल्लें वेलें सदैव जावं ताचें नांव आनी त्या जोब पत्र्यारका सगळें वगडायलें री देवान पुर्तें ताका पाटी दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून तसल्यांचे पृथ्वी जातली तांचे दाय आमचें म्हणल्यार कांय ना पूण सगळो संवसार तामचो. कित्याक देव आमचो. प्रेज द लॉर्ड. देव आमचो. देव आमचो म्हणटाना देवान दिल्लो संवसार सगळो आमचो. पृथ्वी जातली तांचे दायज देवाची खुशी करून बकयतात आनी ताणें ती कितली बागी ती दोशी जातली. आमकां आमची खुशी न्ही. आमची खुशी केल्या थोड्या टेन्शन काल्याक संवसार म्हणजे बरी चलना ना. घरांत हांवें सांगलें बरें कुटाम चलना देखून म्हाका टेन्शन. हांवें सांगलें बरें सक्कड हांव बाबा भयणीन हांव सांगलें बरी तांचो संतोश ना. देवाचे खुशे प्रमाणे संवसार चलता तो मनीस समजता त्या मनशाक संतोष आसा. घरांत कांय प्रॉब्लेम जाले तो म्हणटा देवाची खुशी टेन्शन ना ताका. ना जाल्यार कितें जाता देवाची खुशी समजना जाल्यार तो चिंता चे चे खंय जायना उसा म्हण जाता टेन्शन जाता ताका. पूण देवाची समजतलो मनीस कितें करता देवाची खुशी म्हजी खुशी न्ही तो समजून काण घेता. दया दाखयता ती कितली बेगी तांकां दया मेळटली. समाधान नितळ मनाची मेळ्ळें म्हूण ना. नितळ मन नितळ काळीद समाधान ताका मेळटा. देव ताका पळोवंक मेळटा. कित्याक नितळ उदकांत पुरो दिसता. देव आमकां स्वस्थ दिसता. देवाचे ओटो दिसतात. देवाची खुशी दिसता. देवाचें रूप दिसता. म्हणजे पयल्या ती देवाचें रूप दिसता. बाबा भयणीनो सक्कड जिवितांत कश्ट सूख हर एकंत देव आमचे संगत आसा. तर आमी देवा ती संतोश पावया. बाबा भयणीनो आमचो संतोश देवा थंय आसा. जिवितांत देव आमचे संगत आसता आसतना आमकां संतोश खंडीत आसा म्हळ्यार आमी उडास दवरया आनी देवा सरसी या घडये प्रत्येक तरान सौम्या कडेन हो संतोष आमी मागया. तुमची जाप तूं आमचो संतोष. तूं आमचो संतोष. देव तरी मनीस जाल्ल्या जेजो तूं आमचो संतोष. धन्यासो धनी दुर्बळ जाल्ल्या जेजो तूं आमचो संतोष. आमकां ग्रेस्त करच्याक दुर्बळकाय पांगरल्या जेजो तूं आमचो संतोष. संवसारी ग्रेस्त काय सकोर अर्थ शिकयल्ल्या जेजो तूं आमचो संतोष. सर्गींची ग्रेस्त काय पुंजावंक शिकयल्ल्या जेजो तूं आमचो संतोष. ग्रेस्त तरणाट्याक संवसारी ग्रेस्त काय अर्थ शिकयल्ल्या जेजो तूं आमचो संतोष. संत भक्तांक दैवीक संतोष सोदूंक शिकयल्ल्या जेजो तूं आमचो संतोष. अंतस्करणी दुर्बळी बागे म्हूण शिकयल्ल्या जेजो तूं आमचो संतोष. रडणे रुदानान कंदीन कश्टांतल्यांक बागे म्हणच्या जेजो तूं आमचो संतोष. साद्या बळ्यांत ती पृथ्वीचें दायज ते केल्ल्या जेजो तूं आमचो संतोष. देवाची खुशी करतली दोशी जातली म्हण आमकां शिकयल्ल्या जेजो तूं आमचो संतोष. दया दाखोवची दया जोडटली म्हूण शिकयल्ल्या जेजो तूं आमचो संतोष. नितळ मनाच्यान देव पळोवंक मेळटलो म्हणल्या जेजो तूं आमचो संतोष. देवाच्या भुरग्यांनी आमी समाधान हाडूं वावुरचें म्हणल्या जेजो तूं आमचो संतोष. न्याय निती खातीर दोग दोनी बोगल्यार सर्गींचे रास जोडटले म्हणल्या जेजो तूं आमचो संतोष. 8 बागींचे दिर्वे आमकां दिल्ल्या जेजो तूं आमचो संतोष. ह्या कडेन आमी जेजू कडेन मागया. भाव भयणीनो संतोष जावन आसा जेजू कडेन आमी मागया. जेजू मुझे दय आनी हांव ताचे दय आनी म्हाका नाका येवणे. जेजू मुझे दय आनी हांव ताचे दय आनी म्हाका नाका येवणे. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय
जियेना हांव ताचे विणे. ह्या घडये मागया भाऊ भयणीनो, आमी हे घडये संतोषनांतल्यान पासत मागया. आज पयल्या स्वातेर आमी मागया पवित्र सभेंत धार्मीक वडिलांक कोणाक संतोष तांच्या जिवितान ना. देवान तांकां त्या बेसाक आपयल्यात, धार्मीक जिविताच्या बेसाक आपयल्यात, बिस्प जावंक आपयल्यात, पाद याजक जावंक आपयल्यात, धार्मीक जिणेक आपयल्यात. पूण थोड्यांक संतोष ना, संवसारी जिविता लाभतल्यान संतोष ना, देवाच्या कशी समजनांतल्यान संतोष ना. ह्या खातीर तांच्या धार्मीक जिवितांत ते निराशी जाल्यात. ह्या खातीर दैत्यपटी वो संतोष नासतना ते तेजे बेसाचे समर्पण विसरून वेतात. बाबा भयणीनो, सक्कड कोण सक्कड धार्मिकां याजक बिस्प हरएकली कोणाक जिवितांत संतोष ना. देवाचो वाटो तांकां समजूंक साध्य जाता. तांचे पासत आमी मागया. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज, आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज, आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हजे खाण आनी तोच म्हजे त्राण, जियेना हांव ताचे विणे. जेजू म्हजे खाण आनी तोच म्हजे त्राण, जियेना हांव ताचे विणे. मागया आमी ह्या घडये संतोषांतल्या आवय बापायां बसत. संवसारांत कितलीं आवय बापूय आज संतोशान नात. जावं करून तांच्या भुरग्यांक तांकां अपेक्षिल्लें मेळना, जावं करून तांच्या जिवितांत तांणी घरांत कुटुंबांत भविश्य संतोष मेळना. त्या घरांत कितले दादोसकाय ना, कुटुंबाचे कश्ट तांकां अडचयतात. कितलींशीं आवय बापूय ह्या संतोष नासतना कश्ट जातात. जिवीत तांकां झडतलां, कुटाम चलोवचे कश्ट जाल्यात, निराशी जातात, पिडेन पडटात, थोडी जीवघात करतात. अशें जाल्यार आवय बापूय प्रत्येक तरान भुरग्यांचो मोग मेळनासतना, भुरग्यांनी समजून कान घेनासतना, भुरग्यांनी आवय बापूयच्या खुशे प्रकार चलनासतना आवय बापूय दुखयतात. असली आवय बापूय निराशी जाल्यांत. थोडी आवय बापूय संवसार येतीन गोश्ट आजयतात आनी त्या देखून तांच्या जिवितांत तांकां संतोष मेळना. घरांत मागणें दयचें, घरांत देवासपण दयचें, देवाचो मोग दयचें म्हणलें विसरचीं आवय बापूय आसात. हे सोम्याक आमी समर्पया. ह्या खातीर तांकां आवय बापूयक सोमी संतोष दिवन दी. जेजू तांकां आपडून दी आनी तो खरो संतोष तांचे थंय हाडून दी. जेजू म्हजे ज्ञान आनी जेजू म्हजे ध्यान, आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हजे ज्ञान आनी जेजू म्हजे ध्यान, आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हजी वाट ताका कशी करूं पाट, जियेना हांव ताचे विणे. जेजू म्हजी वाट ताका कशी करूं पाट, जियेना हांव ताचे विणे. मागया आमी ह्या घडये संतोषनांतल्या काजारी जोड्यां बसत. कितलींशीं काजारी जोडी संतोशान नात. लग्नात जिवितांत संतोष नासतना जियेतात. काजाराचें जिवीत एमकोंड जीव म्हणल्यार बरी तांचें जिवीत. एकामेका ओंदोणी ना, एकामेका समजून काडूं शकनात, एकामेका ती ओंदोन एडजस्ट करनात, एकामेका हट्ट गर्व आपली खुशी, एकामेकाक त्याग ना, सॅक्रिफायस ना. काजारी जिवितांत आपणा खातीर जियेतात. काजारी जिविताचो अर्थ समजनात, तो खरो मोग ताचे दिना. आनी ह्या खातीर ह्या काजारी जोड्यांनी फूट येता, देव डायवर्साची उतर येता. तूं म्हाका नाका म्हणटा, उलयनासतना रावतात, रागान रावतात, कुटुंबांत भांडटे, भुरगीं तांकां पळोवन निराश जातात. अशें जाल्यार संतोषनांतल्या काजारी जोड्यांक सुमी संतोष दिवन दी. एकामेका समजोवंक, देवाचे वट समजोवंक, एकामेका तो मोग करूंक आनी तो खरो संतोष सोडूंक, कुटाम संतोशान जेजूच्या हाशीरपणान बरोवंक आमी तांचे बसत मागया. मोग तुजो बरो सोम्या, मोग तुजो
मागया आमी आज संतोषांतल्या युवजनां आनी भुरग्यां पासत आज आमच्या घराण्याचे युवजनां कितले जाणां संतोषना जिवितांत त्या कारणा खातीर तांचे ती संतोष ना आज तांच्या जिवितांत फुडाराचे खंत आसून तो संतोष ना अशें ह्या रितीन ती संतोष नासतना जियेतात भुरगीं थोडे फावटी आवय बापूय समोग मेळटाना संतोष नासतना जियेतात तांकां खंत बेजाराय कश्टांत आसात अशें युवजनां पासत मागया देव तांकां धैर्य दिवन दी देव तांकां जिविताचो फुडार दिवन दी कितले जाणां युवजनां देवाच्या स्पर्शान नात तांकां ते संवसार जिवितां संतोष जातात मजा खुशी खुशालाय कुडीची खुशाल आनी कितें असले संगती संवसारी संतोष जातात जेजू तांकां आपडून दी तांचे ती खरो संतोष म्हळ्यार तो जेजू सांगता आसचो जेजूच्या वाटेन चलचो बरी भुरगीं जावन जिवचो बरो फुडार उर्पीत करचो त्या समयाच्या वाटेन चलचो असलो संतोष आमच्या भुरग्यांक दिवन दी म्हण आमी मागया बाबा मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इसले गुण जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो या घडी आमी सगळी मागया बाबा विनो जबार सकट पिडेस्तां पासत विचित्र रितीन पिडा मनशाचो संतांतला गाड काडटा पिडा मनशा कंदीक लोडटा पिडा दूख वळवळायता मनीस कितली जाणां संतोष घडयतात ह्या पिडे वरवीं मनीस वळवळटा कश्ट जाता सकट पिडेस्तांचो उडास करया ह्या वेळार आमची पिडा आमची वैयक्तीक कश्ट आमचे वैयक्तीक तेसावां आमचे वैयक्तीक इरादे जेजू मुखार हाडया आनी सांगया सोम्या आमी कश्टान सावन जेजू आज आमी कश्टान सावन जेजू आमच्या जिवितांत संतोष ना आमच्या घरांतली पिडा आमच्या घरांतलें टेन्शन आमच्या घरांतले आर्थीक अडचणी जेजू आमी कश्टांत समाधान ना मोदी जेजू कितें करचें कळना सकट जेजू मुखार हाडया ह्या घडये सपासणांनी तांची तेसावां आमचे मुखार मागोवंक हांगासर आयल्यान बेळमान तावन पावलीन डिसोजा जैत तो तेम तावन पेंगटा दुखीन वळवळटा सोम्या तूं बरें कर तुजे कडेन सोम्या मागता लुसी डिसोजा म्हणली भयण सोम्या तुळणार आसा आनी तुवें तिका आपडे जाय आनी गूण करीत जाय म्हूण मागता जेजू म्हड्यांतर एक जाग्याचो समस्या आसा सोम्या बऱ्या तरान परिहार जावंक आनी कोट तिजी केस बऱ्या तरान नित्य जावंक ह्या समस्येंतूं सुटका मेळोवंक हें कुटां मागून आसा जेजू तुजे लागीं आनी ह्या कुटुंबान जेजू एकलोसो बाळटेर बऱ्या तरान जावंक ती तुजे लागीं मागतात केम्मांच्या एका भयणी जेजू ट्युमर जाला टेस्टाक धाडला बरो रिपोर्ट येवं दी म्हूण ती भयण मागता आनी तिची कोंकल्यांनी आंग दो गूण जावचे पासत मागता पांबरतो मेरी म्हणली भयण जेजू तिच्या गर्भाकोशांत ट्युमर जाला आनी मस्त दुखीन वळवळटा जेजू बेगीनच तिका बरें जायचें बरी कर जेजू तिका आपड सोम्या होन्नावर कासर घडतून लिना म्हणली एक भयण बीपी तिची बीपी मस्त तिका उणी आसा आनी त्या देखून ती गूण जावंक आनी मेडिकल रिपोर्ट तिचो एक बरो येवंक सोम्या तुजे लागीं मागता शिरसी तावन पिलोमिना म्हणली भयण जेजू आपल्या पतीन आपणा लागीं बऱ्या तरान चलोवंक तुमी पियोवणें उणें करूंक दुयेन पियोन आनी आवय लागीं बऱ्या तरान संतोश समाधानान चलो मागता जेजू बसरूतान वायलेट आपल्या पतीक मस्कात तावन गांवाक येवच्या जायत्यो आडकळी आसा सोम्या ती आडकळी पयस सरून दी म्हूण तुजे लागीं मागता जेजू त्यो आडकळी पयस कर सोम्या एक कुटांब तुजे लागीं मागोवंक उपकार मागिल्ले सोम्या उपकाराक फाटल्या आराधना वेळार आनी तुवें तिका तो फावो तांकां कुटुंबा फावो केले अर्ग आनी होगलाप तुका सोम्यांची सो एका भावाची इंटरलॉक फॅक्टरी सोम्या ती मस्त लॉस जाता मस्त कश्टांनी आसा सोम्या ह्या इंटरलॉक फॅक्टरी आनी ब्लॉक्स करचे फॅक्टरी बऱ्या तरेन ताचें काम चलोवन बरें जण ताका मेळोन नश्टांतले भायर येवंक जेजू ताचेर आशिर्वाद घाल जेजू ताचें टेन्शन पयस कर
एका भयणीक जेजू कठीण आंग दूख आसा तिका आपडूंक ती तुजे लागीं मागता जेजू घरांतलें टेन्शन तुका ती समर्पण दिता सोम्या तिका आपड आनी तिच्या कुटुंबांतलें टेन्शन पयस कर एका भुरग्याचे क्रियाटीन जेजू नॉर्मल येवचे बरें कर मस्त बरो जाला आनी इल्लेशें तें उणें जावंक आसा सोम्या तुवें जर तर आपडलें तर खंडीत जावन ताजें नॉर्मल येतलें वेलेंटिया म्हणल्यार एक भयण जेजू आस्पत्रेचा क्रिटिकल स्थितीर आसा जेजू जीवन मरणामध्ये वखदार ती झुजता जेजू सोम्या तुवें तिची काकुळट करीत जेजू तिका आपड आनी गूण कर जेजू कुटुंबाचें मागतात रफायल म्हणलो भाऊ सोम्या आपल्या दुयेन रेशमा खातीर मागता आपल्या दुयेन बरें जावच्या पसून सोम्या हे पिडेतान भायर येवन संपूर्ण बरें जाय तुवें तिका आपडी दे आनी गूण करीत जाय म्हण जेजू तुजे लागीं मागता मारे कारपिडेन तिका बचाव कर जेजू गोंयांत हांव नासून म्हणली भयण तिच्या घरकाराक बरी भलायकी दिवंक भुरगीं तशेंच भुरगीं मॅलकम डेनिला आनी मागीर हांचे पसून तांणी बऱ्या तरेन आवय बापूय सांगता बऱ्या तरेन जिवीत बऱ्या तरेन जिवंक तांचे पासून ती मागता जेजू एक भयण सोम्या आपले उडासाची सगळं तुजे लागीं मागता पाटी मेळोवंक मागता विल्सन म्हणलो भाव सोम्या आपली कामां बऱ्या तरेन जावंक आनी आपली एकय कामां सारकी मस्त टेन्शनार आसा जेजू ताजेर आशिर्वाद घाल कारवारतावन आनी एक विल्सन म्हणलो भाव सोम्या ताका बरी भलायकी मेळोंक आनी बरी न्हीद पडोवंक मागता सोम्या पक्षिगिरेतावन एक भयण जेजू आपल्या भुरग्यांनी आपणा बरें कर पळयचें आपल्या पुतर प्राय भुरगीं पळयना आनी कथीन करगता सोम्या तिच्या भुरग्यांनी तिका बरें पळयशें कर आरोन म्हणलो भाव सोम्या आपल्या आवय बापयतान मत पयसून वायट वाटें सांपडला सोम्या ह्या भुरग्यान जेजूच्या आवयक मस्त कंत करता करगता ह्या आरोनाचेर ती आशिर्वाद घाल भुरग्यान पाटी परिवर्तन ती हाड हेल्बाटाक जेजू कॅन्सर पिडे ट्रिटमेंट कर ह्या दिसांनी घेवन चा मस्त बरेपणाचो जेजू ह्या मारेकार पिडेन बचाव कर ताचें ट्रिटमेंट सक्सेस जावन ह्या कॅन्सर पिडेन तो ताका गूण कर जेजू लिना म्हणली भयण जेजू ब्रेस्ट कॅन्सर जावन ज्या दिसांनी ऑपरेशन जावंक आसा जेजू ह्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल ताका बऱ्या तरेन जेजू ह्या पिड्यांतले भायर येवंक तिका तिचें ऑपरेशन सक्सेस जायशें कर जेजू एका मेळोंक आसचे पयशे फाटीं मेळून जेजू रीण परीक जायशें कर म्हूण तो मागता कॅन्सरान क्रिटिकल असल्या एका व्यक्ती जेजू बऱ्या मरणाची कृपा तुजे लागीं मागता ताजेर आशिर्वाद घाल एका घरांत सोम्या घोव माय सुना मदलें झगडे लढाई लढाई समाधान जावंक ती मागता जेजू आनी सुनेक मायन भुरग्या आपल्या दुवे बरें स्विकार करूंक जेजू तिका समजुनी दी जेजू एकल्याच्या बिजनेसाक म्हूण काण गेले पयशे ताका फाटीं मेळोवंक जेजू ताजी काकुळट कर एका कुटुंबा भितर दिवंक असले पयशे तांणी एकामेका फाटीं दिवंक जेजू पितीसपणान तितल्या एका कुटुंबाक सोम्या तुवें आपडे जाय आनी ह्या कुटुंबांत दैवीक स्पिरितान भर जेजू पितीसपणान सोड न्हू समाधानाच्या बऱ्या वाटेन चलोवंक जेजू तांकां फावो कर उतर प्रायाचेर आवय बापूय सोडून गेल्ल्या भुरग्यांनी फाटीं येवंक ती आवय बापूय करगतात जेजू ती फाटीं येवन आवय बापूय कुमो करूंक जेजू तांकां फावो कर एकल्या काराक आनी घराक काडिल्लें लोन सोम्या मस्त आसा हे लोन बऱ्या तरेन फारीक जावंक आनी एक तांचें स्वंत घर जावंक जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल मस्त वखदां काडून घेवन हाची एक प्रायश्चित्रीक तिचे वखदां जाता तितली उणी करूंक आनी पिडा गूण करून तुजे लागीं मागता सोम्या तिचेर हात दवरूं एका तरणाट्या भुरग्यान जेजू परिक्षण बरें करून बरोवंक आनी तशेंच ताका बरी पवित्रमेची कृपा फावो कर म्हण ताची आवय मागता जेजू ताचेर आशिर्वाद घाल एका कुटुंबाक चलोवन व्हरूंक थांग दिवंक एक बरें काम मेळोवंक मागता आनी आपल्या आवय बापूय कुमो करूंक आशेता सुजू ताचेर आशिर्वाद घाल एका कुटुंबाक सुनेन ताका ताच्या आवय बापूयक मोग केल्ले बरींच आपल्या न्हवऱ्याच्या आवय बापूयचो मोग करूंक आनी तांकां मान गौरव दिवंक जेजू तांकां समजुनी दी म्हण तुजे लागीं मागतात जेजू एकल्याच्या उडासाची सगळं ताका फाटीं मेळोवंक आनी पवित्रत्म्यान ताका विशेष रितीन स्पर्श करूंक जेजू तुजे लागीं मागतात एका तरणाट्यान जेजू काम करूंक इंट्रस्ट काडूंक आनी आवय बापूयक आदार जावच्या पासत एकल्याच्या प्रोस्टेट प्रॉब्लेम गूण जावचे परतें बरें जावचे पासत एकल्याची बीपी शुगर उस्मोड हर्निया मुळवाद आनी शिरांची पिडा मस्त मल्टिपल कॉम्प्लिकेशन्स आसा सोम्या ह्या आमच्या भयणीक तूं आपड आनी गूण कर जेजू एकल्याचें कॉन्स्टिपेशन पिड्यान कश्ट जाता जेजू ताका बरें कर ही कॉन्स्टिपेशनांतल्यान भायर हाड एका तरणाट्याक कामाक समोवसूंक जाय बसना
त्या ताणें बऱ्यातरां कामाक वचूं आनी कुटुंबान समाधानान जियोंक मुंबईंतल्या एकल्या जोड्यामध्ये आयिल्ली काजारी जिवितान फूट आयल्या सोम्या तांचे मदें समान जावन काजारी जोडे तांणी एक जावन एक कुटुंब तो चलोवं तांचेर आशिर्वाद घाल तिसऱ्या मनशान आडखळी हाडचें पयस कर जेजू गोडवेन म्हणल्यार भावाक जेजू दुबई बरें काम मेळना पूण 12 घंटे काम करूंक कश्ट जाता एक नव्या कामांत बऱ्यातरां एडजस्ट जावन शिकून बऱ्या तरान ताका आदार करपा दी जेजू मुर्डेश्वरांतल्यान दियेक म्हणलो पाव मस्त समस्यांनी कश्टाता जेजू सुटका मागता एक बरी सैरीक ताका मेळो मागता दियोगाचेर आशिर्वाद घाल एकल्यान आपल्या विशेष इराद्या पासून मागो विनंती केल्या जेजू तो इरादो तुजे मुखार दवरता फ्रांसीस कार्डोजो म्हणलो भाव कोरोना पिड्यान कश्ट जाता जेजू ताका बरो कर म्हण तुजे लागीं मागता ताका आपड जेजू मार्टिना फेर्नांडीस म्हणली भयण जेजू तिने हांगासर मागो सांगलें बरी जाल्या अर्गां दिता अर्गांनी ओकलाप तुका सुमयान जेजू एकल्याच्या दोनूय दोळ्यांची सर्जरी जाली यशस्वी तरान सर्जरी जाल्ल्याक अर्गां दिता अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजू एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून मेलवीन म्हणलो भाव तुका अर्गां दिता जेजू अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजू एका चलयेन हेर धर्माच्या सल्या लागीं इश्टागतींतले भायर येवन बऱ्या फुडाराच्या वाटेन चलोवंक सोम्या ती कुटुंबां तेजे आवय बापूय मागतात एक भयण दुसरेपणाक बरी सिरीक मेळोवंक मागता सोम्या गोंयांतून एक भयण आपल्या पुतान बऱ्या तरान भायल्या गांवाक वचून पावल्ल्या पासून आनी ह्या दिसांनी रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट नेगेटीव आयिल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता अर्गांनी होगलाप तुका सुमयान जेजू फिलीप म्हणल्यार भावाक पोरूस अवघड घडलें तेजें बोट काडटना तें बऱ्या तरेन गूण जावंक बेगीनच बरो जावंक दुबाय आसा तो मागता जेजू सोम्या ताजेर आशिर्वाद घाल ऑलिवर म्हणल्यार भाव रिशान म्हणल्यार आपल्या भुरग्याक उलोवंक जावची सकत दिवंक मागता जेजू ताजी काकूळट कर एक भयण तिच्या पुताक बरें करून शिकोवंक मागता तशेंच एका स्त्रीची डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जावच्या पासून मागता जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल सोम्या आजच्या सांगता सर दानी पासून ह्या आराधना दान दिवन कोमो करच्यार एका भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल सोम्या विविध रितीन हांगासर आराधना कोमो करचें आसा डिवायन व टीव्हीच्या मालकाक ताचे शिवन देग हांगासर आमकां म्युजीक दिवच्या भावाक आनी तेचें व्हिडियोग्राफी करच्या भावांक आनी हांगासर सेवा दिवच्या भाव भयणींक आज हांगासर आल्तार सोंपयल्ल्या दर भयणींक हांगासर भाग्य तेरा सकट भावा भयणींक जेजू आनी सगळे आमच्या पिरगतेगेर आशिर्वाद घाल जेजू सर इरादे दी आमी तुजे मुखार दवरता दिंबेर पडया भाव भयणीनो सोम्या कडेन मागया हालेलुया 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 मागया हालेलुया हालेलुया मागया आमी सगळे हातचेने मागया जेजू 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 आमच्या आशिर्वाद या घडी येतो मी तुझी गुण करते तकन ती वाढवून दितो मी हर एकला तुझे लगे बाबा जाऊन मागला जेजू तुझे दैवी कृपेचे आशीर्वाद वाढवून दे जेजू आज आमकां आपड तुझ्या सक्तीन आपण चक्कड आमची पिढा गुण दोगांनी नी मार जेजू तुझ्यावर आमी पाती 2000 वर्सां दिसम्या आमी आता केली ती आज आमचे ती कर जेजू हर एकला बाबा कष्टान दुकान स्वामी जेजू ताका गुण करते संपूर्ण ताका सुटका दी जेजू तुझे ताका जेजू तुवें पाती we believe in Lord, we believe and trust you because you are our Lord and Master. You are the divine healer. You are a liberator, Lord. We believe and trust you. You touch and heal everyone, Lord. Come out. Every problem we will come out and God Jesus. We experience that happiness in your Somya. तो दैविक संतोषम कधी आशीर्वाद घाले. येत्या वोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्या रेते आधार्या सलवनवेच्या अस्कत्वेश्या बावडताचे रूप दिव्या जशे बापा तशेंच पोता उल्हासानी स्तुतीजा पदवे महिमा ससना ससना एका ताळ्यान रचेता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसनी नावाडता आमेन.
प्रार्थूया ये देवाभिचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्ट सोबडा असते आमकां सोडलाय तुझ्या सुडवणेचं फळ सदा अंतपचे ते आम्ही बोगीत सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आम्ही मान करूंक आमकां देन फावो कर जो जे तंडात करताय ससनाच्या ससना आमेन. मोग तुझो